नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबर म्हणजे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। सरकाराच्या मोती दोंगर पुनर्वसन संकल्पनेक कम्युनिटी दादाचो विरोध। मोती दोंगराचेर पुनर्वसन केल्यार वतले कोर्टात, दिली शिटकावणी। नेमांचे उल्लंघन केल्ले कलांगूट आनी कांदोळीचे शेक सील करपाची मोहीम गोंय पुलिशेन केला सुरू। महाराष्ट्रात सुरू केले विर्डी धरणाचे काम। गोंया खातीर वाडलो म्हादयच्या उदकाचो धोको। स्मार्ट सिटीक लागून पणजेच्या रस्त्याची जाला चाळण। पणजे महापालिकेन सुटावो करचो प्रश्न। दर्यावेळेची धूप नियंत्रणात हाडपा खातीर चालू आसात उपाय येवजण। पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाची माहिती। आणि बेरोजगारी पावण्यार गोंय राज्या परस गोंय 7व्या नंबराचेर। आणि आता खबरो विस्तारात। मोती दोंगर पुनर्वसन प्रकल्प ही वेंचणूक जिखपाची युक्ती आसा। सरकाराक मोती दोंगराचेर पुनर्वसन प्रकल्प राबोवपाक मेळचे ना अशें जालें जाल्यार आमी कोर्टात वतले, कम्युनिदादच्या एटर्नीन शिटकावणी दिला। विधानसभा अधिवेशनात मोती दोंगर पुनर्वसन संकल्पनेविशीं मुखेलमंत्र्यान दिल्ल्या आश्वासनाच्या फाटभुंयेर कम्युनिदादाचो एटर्नी उलयतालो। This is a election gimmick, I think, because it earlier this could have been done earlier also, no? The rehabilitation could have been done earlier also. Why was it not done? This is, I think, the election gimmick in the near future, for the near future elections. We have given demolition notices to them, and they have gone to court, and there is a stay on it. The case might come anytime now, but this rehabilitation package which they have done in the budget, if they start doing it, we will be taking legal recourse. We'll be going to the highest court of the land. हो कॉन्सेप्ट आमकां कांय समजना। पयलीं सादर कित्याक हें हायकोर्टा मॅटर चलतालें। आतां नियरली 10 वर्स जालीं आतां हायकोर्टा मॅटर आसा, पेंडींग आसा, समजलें। आनी सबमिशन दिल्लें आहा, क्लियर करता म्हण गव्हर्मेंटानूच, समजलें। आतां कशे भाशेन हायकोर्टूय बी हें निग्लेक्ट करून घेतलें आमकां समजी कांय मेळना। सेकेंडली जेन्ना तूं रिहॅबिलिटेशन म्हणटा जाल्यार हें पयलीं सद्या इलेक्शन गिमीक म्हण सामकें क्लियर दिसची पडटा, इलेक्शन आसा येयल्लें आसा। आनी सेकेंडली तूं तीनूच म्हणटा, तशें करून कितलीशीं हें आसा, स्लम्स आसा, सांगपाक फॉरगेट स्लम्स। आतां हें सिनेल आतां रिहॅबिलिटेशन जावपा आशिल्लें, आनी कित्याक रिंग रोड कंप्लीट जावपा जाय। जो रिंग रोड आतां फाटलीं 30 वर्सां पेंडींग आसा। सिनेल आतां सेक्शन हिंग थोडी हटमेंट्स आसा, ती रिहॅबिलिटेशन हें आसल्या प्रपोजल आसल्यार आतां कितलीं वर्सां जालीं, हें जायना मडगांवकारा कडेन, आमच्या मडगांवच्या आमदारा कडेन। आनी तें आनी कितें जातलें, हें फक्त तांकां आश्वासन दिवपाक आनी होपसार दवरपाक आमचे बरोबर राव, आमी आहा तुजे बरोबर। तें असलें कारस्थान चल्लें आनी कांयच बंद ना। कलांगूट आनी कांदोळी हांगासरल्या नेमाचे उल्लंघन करपी शेक सील करपाची कारवाय पुलिशेन सुरू केल्या। ह्या विशीं कांय दिसा आदीं उच्च न्यायालयान आदेश जारी केल्लो। शेक चलोवपा खातीर जायते परवाने नाशिल्ल्या कारणान ही कारवाय करची असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो, त्या प्रमाण ही कारवाय सुरू केल्या। कर्नाटका उपरांत आता महाराष्ट्र सरकारानूय म्हादयचें उदक घुंवडावपाचो यत्न सुरू केला। देखून गोंया खातीर म्हादयच्या उदकाचो आता धोको वाडला।
विर्डी वाठारात महाराष्ट्र कडल्यान धरणाचे मुळावे काम सुरू आसा. पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकार हाणें विर्डी वाठाराक भेट दिवन हो प्रकार उजवाडाक हाडलो. महाराष्ट्र गोंय शिमेर विर्डी गांव आसा. विर्डी गांव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येता. म्हादेचो उगम कर्नाटकात जाता. कर्नाटका उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान ही न्हंय गोंयांत येता. ह्याच न्हंयचेर विर्डी गांवांत धरण बांदपाचो महाराष्ट्र सरकाराचो यत्न चल्ला. डोंगर सपाट करून ट्रकांतल्यान माती व्हरपाचें काम सुरू आसा. केंद्रीय रानां मंत्रालयाचो परवानो नासतना हे काम सुरू आशिल्ल्याचो दावो पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारान केला. पळयात ताचें म्हणणें. महाराष्ट्र सरकारान सध्या विर्डी हांगासर आपणाले जे विर्डी धरणाचे काम आसा ते सुरू केल्लेले आसा आनी ह्या कामा खातीर कसल्योच कायदेशीर परवाने जे आसा ते तेंच्यांनी घेवंक ना. ह्या संदर्भान तेंचे जे थळावे कंत्राटदार आसा तांकां विचारले तेन्ना तेंच्यांनी सांगले की ओरोसाक जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा खात्याचे तेंची आमकां परवानगी आसा, तेंच्या आदेशानुसार आमी काम सुरू केल्लेलें आसा. एकंदर हे जे काम चल्लां ते पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा. कारण हाच्या पयलीं हो विशय जो आसा तो गोंय सरकारान म्हादई पाणी वाटप लवाद जे आसा तेंच्या कडेन व्हेल्लो आसा. त्या शिवाय ह्या संदर्भान तिनूय राज्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांनी आपल्यो ज्यो याचिका आसा ते आपणाक म्हादय आनी त्याच्या उपन्हयांचे उदक जे आसा ते वाडून मेळपाक जाय म्हणून याचिका दाखल केल्लेली आसा. ह्या याचिका संदर्भात कसलोच निर्णय अजून सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो ना. पूण तरी आसतना महाराष्ट्र सरकारान आपणालें काम जे आसा ते एकतर्फी विड्डी हांगासर सुरू केल्लेलें आसा. विड्डी हो दोडामार्ग तालुक्यांतल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतल्या महाराष्ट्र राज्यान येता. पूण अशें जरी असले तरी हे काम सुरू करपाक तांकां कायदेशीर परवानगी जी आसा ती केंद्रीय वन आनी पर्यावरण मंत्रालय जे आसा तेंची घेवपाची गरज आसा. कारण हो सगळो पुराय वाठार जो आसा तो अत्यंत महत्वाचो पर्यावरण संवेदनशील असो परिसर आसा. हांगासर रानां आसा आनी कसल्याच प्रकारची परवानगी न घेता महाराष्ट्र सरकारान हे जे काम जे आसा हे पुराय तरेन बेकायदेशीरपणान सुरू केल्लेलें आसा. आयज आयतारा आमी जेन्ना हांगासर आयले तेन्ना आमकां हे चित्र जे आसा हे दिश्टी पडलेलें आसा. हांगासर जे बुलडोजर आसा, JCB आसा आनी ट्रक आसा यांची मदत घेवन हे काम जे आसा आयतारा दिसा तेंच्यांनी सुरू केल्लें आसा. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून रस्ते मेळत तशे फोडून दवरल्यात. फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन शारदा मंदिराच्या इमारती मुखार रस्ते फोडून पायपां घालपाचें काम चालू आसा. रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करपाक सुवात नाशिल्ल्यान हाचो फटको दुकानदारांक आतां बसला. कोरोना महामारीच्या काळात दुकानदारांक गिरायक नाशिल्ले. आतां परतून हे खणून दवरिल्ल्यान गिरायकांक आनी दुकानदाराक हाचो फटको बसला. आतां हे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आशिल्ल्यान लोकांक थंयच्यान यो वच करपाक आडखळ जाता आनी दुकानदाराक हाचें लुकसाण जाता. आता नॉर्मली 5 महिने झाले. 5 महिन्यामध्ये आमचे काही काम करून गेले आणि इथे खाली डम्पिंग करून गावून 5 लॉरी उभे असतात आणि डम्पिंग ग्राउंड असतं, बाकी काही ना काम. तुमकां कितें प्रॉब्लेम बीन जाता? 20% बिजनेस आसा, 30% नॉट वॉकिंग 3 ते 4 वॉकिंग येता जे रेग्युलर आसा ते. कांयच बिजनेस ना. पण तुमकां खंय तरी प्रॉब्लेम जाता? खूप प्रॉब्लेम आसा आणि कांयच बिजनेस कांयच ना. कम्प्लिटली जे आसा कोविडपेक्षा खराब परिस्थिती. दर्यावेळेची धूप नियंत्रणात हाडपा खातीर पर्यावरण, उदका स्त्रोत आनी भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान उपाय येवजण चालू आसा. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पातूय हाचे खातीर खासा आर्थीक तरतूद केल्ल्याचें ताणें सांगलें. खोल दर्यांतल्यान रेंव हाडून ती दर्यावेळेर घालपाचो विचार चल्ला आनी ताचे खातीर 2.5 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवान्या उपरांत ही संकल्पना फुडें व्हरतले अशें निलेश काब्रालाचें म्हणणें आसा. एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणून आमी खुबश्यो गोष्टी फुडें केल्ल्यो आसा. तितून कितें आतां 2-3 डिपार्टमेंट आसा. एक WRD डिपार्टमेंट आसा, एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा आनी एक PW डिपार्टमेंट आसा. आतां एनवायरमेंट PW म्हजे कडल्यान WRD सुभाष बाब आसा. सो आमी तिगूय मेळून ताका सोल्युशन करपाचो प्रयत्न करता. हें गोंयानूच न्ही, आख्या देशान आनी जगा भितर सॉयल इरोजन जाता. सो हांवें लास्ट टायम एक नॉर्वे म्हणजे आमी कॉन्सेप्ट जो डीप सींतल्यान सँड हाडून थंय घालपाचो एक कॉन्सेप्ट हे वर्साक बजेटान एक ट्रायल बेसिसार CMन 2-2.5 कोटीचो प्रोविजन केल्लें आसा. सो एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान. सो CRZ एप्रुवल करून हे कॉमिटी करून EIA रिपोर्ट करून आमकां हो फुडें एक खंयचो तरी स्ट्रेच मे बी बेनावली स्ट्रेच आनी खंयचो स्ट्रेच जो डॅमेज चड जाल्लो आसा
तितून भितर हो कॉन्सेप्ट जे म्हाका दिसता खुबशे पोंडिचेरी देखून थंय तेंचो बीच इरोड जाल्लो हो कॉन्सेप्टान तेन्ना रिइन्स्टेट केल्लो आसा. सो हो फ्युचरिस्टीक कॉन्सेप्ट हाडपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो ऑन अ ट्रायल बेसीस फॉर दीस सीजन. सो पळया कितें जाता तेचो AI स्टडी आनी बाकीची स्टडी आमी चालू करतले. पळय तितून म्हाका डायरेक्ट जे आतां तेंची स्टडी चालू आसा म्हणजे जे कितें उजो लागलेलो ते रिपोर्ट येवपाक लागल्या तितून भितर आतां हांव सांगूंक शकना ऑफ हँड, पूण तेजे खातीर जे गोश्टी करपाक जाय ते आमी करतले. मुंबयच्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी हांणी जाहीर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण मार्च 2023 म्हयन्यांत गोंयांतले बेकारीचे प्रमाण 15.9% आशिल्ले, जे राष्ट्रीय सरासरी 7.7% परस जवळ दुपेटीन आसा. बेकारीची परिस्थिती फेब्रुवारी 2023 वर्साच्या तुळेंत वायट आशिल्ली तेन्ना ती 11.1% आशिल्ली. आंकडेवारी प्रमाण भारतांतल्या 25 राज्यांमध्ये गोंयांतल्या बेकारीचे प्रमाण जे आसा ते 7व्या सुवातेचेर आसा. बेकारीचे प्रमाण सगळ्यांत चड हरियाणा 26.8, राजस्थान हांगासर 26.4 आनी जम्मू काश्मीर ह्या राज्यांनी 23.1 अशें ह्या राज्यांनी दिसून आयला. सध्या देशासयत गोंयानूय कोरोना दुयेंतींची आंकडो वाडत आसा. सोमारा 65 नव्या दुयेंतींची नोंद जाली. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो सध्या 713चेर पावला. जाल्यार 32 कोरोना दुयेंती बरे जाले. बरे जावपी दुयेंत्यां परस नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण चड आसा आनी हाका लागून सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. कोरोनाचें प्रमाण वाडपाक लागलें लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला. भलायकी खातें दर दिसा स्थितीचो नियाळ घेत आसा. कोविडाची लक्षणां दिसून आयली जाल्यार भलायकी केंद्रांत वचून तपासणी करची. कोविड जालो जाल्यार उपचार सुरू करचे. तशेंच कोविड नेमांचें पालन करून भौशीक सुवातींचेर मास्काचो वापर करचो अशें आवाहन भलायकी खात्यान केलां. गोंयच्यान कर्नाटकांत बनावटी सोरो घेवन वचपी गाडी अबकारी कर्मचाऱ्यांनी अनमोड घाटात धरली. ह्या गाडयेंत सुमार 54 लिटर सोरो कर्नाटकांत वता आसतना जप्त केल्ल्या ह्या सोऱ्याचें मोल जें आसा तें वट्ट 1,08,000 रुपया आसा. गाडये सयत हें मोल 8,50,000 जाता. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या गाडयेच्या चलोवप्याक अटक केल्ल्याचें कळटा. कुडचडे आशिल्लो काडा हॉल 2 वर्सां आदीं नगरपालिकेच्या सुवाधीन केल्लो. नगरपालिकेन ह्या काडा हॉलाची बरी आतां उदरगत केल्या. सध्या ह्या हॉलाचें सोबितीकरणाचें काम चालू आसा. फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यां भितून हें काम पुराय जावन सगळ्यां खातीर हो उपलब्ध आसतलो अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिली. आयज आमी काडा हॉल जो आमी एक्चुअली पयलीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन WRD डिपार्टमेंटा कडेन आशिल्लो तो आख्खो कॉम्प्लेक्स आमी फाटीं 2 वर्सां पयलीं म्युन्सिपालिटीक हँडओवर केला आनी बरें काम म्युन्सिपालिटीन एक रेनोवेशन हें करपाक केलां. म्हणजे कुडचड्यार असलो हॉल जो आसा ना आनी हे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे JEMन एक डिझायन करून बरो रेनोवेशन केल्लो आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरें काम करता. सो हो एक 800 कॅपॅसिटीचो हॉल, सिटींग कॅपॅसिटी हॉल आनी तेजे खातीर हो एक AC हॉल करपाचे संकल्पना दवरलेली आसा. तेजे मेजर काम रेनोवेशनाचें चालू आसा आनी हेजे फुडें म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयन्यांनी हॉल विथ AC. आतां पयलो काम काडला तें फक्त रिनोवेशनाचें आनी म्युन्सिपालिटी आतां विथ AC फुडलो भाग काडटले. सो हेजे खातीर एक बरी गोश्ट म्युन्सिपालिटी लोकां खातीर उत्पन्न करपाक.
गोंय विद्यापीठात 9 कोटी खर्च करून फिजिक्स अँड एप्लायड सायन्स स्कुलाची इमारत बांदपाक घेतल्या. ह्या इमारतीचो बुन्यादी फातर सोमारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बसयलो. तशेंच 3 कोटी मोडून गोंय बिझनेस शाळेत 4 नवे वर्ग उक्ते केल्यात. ह्या वर्गाचे उक्तावण लेगीत सोमारा मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार कुलगुरू डॉक्टर हरिलाल बी मेनन आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोवा युनिवर्सिटी 2 कार्यक्रम आशिल्ले. एक कार्यक्रम जो आशिल्लो तो फाउंडेशन स्टोन फिजिक्स डिपार्टमेंट आज अ पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे फाउंडेशन स्टोनाची बिल्डींग अप्रॉक्सिमेटली 9 crore रुपीज खर्च करून आमी नवीन बिल्डींग जी आसा ती फिजिक्स डिपार्टमेंटा खातीर कन्स्ट्रक्ट करता. आनी सेकंड रुसाच्या अंडर 4 क्लासरूम जे आसा हाजो इनॉग्रेशन आशिल्लें. म्हणजे रुसा फंड्साच्या अंडर अप्रॉक्सिमेटली 3 कोटी रुपया खर्च करून बिझनेस स्टडी हाज्या खातीर 4 क्लासरूम तयार केल्या. ताचें इनॉग्रेशन म्हजे हस्ते जालें. हे दोनूय प्रोजेक्टा खातीर जे एक पयलो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या वतीन सपोर्टेड, सेकंड प्रोजेक्ट तितून रुसा फंडींग 3 crore हाजें इनॉग्रेशन जालें. सो वन इज फॉर द बिझनेस स्टडी आनी वन इज फॉर द एप्लायड सायन्स फिजिक्स हाज्या खातीर आशिल्लें. सो ह्या दोनूय प्रोजेक्टांची एक सुरवात जाल्या आनी एक इनॉग्रेशन जालें. युनिवर्सिटीक ज्या पद्दतीन सहकार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाक जाय सातत्यान गोंय सरकार करीत आयिल्लें आसा. बरो ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करप सातत्यान गोवा युनिवर्सिटीच्या वतीन एक गूड मॅनपावर ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचें काम गोवा युनिवर्सिटीच्या वतीन सातत्यान जायत आसा. तांकां आयच्या दिसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. मोरजे बांदेकर वाडा हांगासरच्या पडीक प्राथमीक शाळेची दुरुस्ती करून त्या जाग्यार एक भलायकी केंद्र उबारचें अशी मागणी मोरजेच्या एका थळाव्यान केला. मोरजे लोकांक लागीं खंयच एक भलायकी केंद्र ना अशें ताचें म्हणणें आसा. मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून हांगासर एक भलायकी केंद्र उबारचें अशी ताची मागणी आसा. ह्या आमच्या मोरजेन जायत्या लोकांचे आयज गेस्ट हाऊस आसा, जायत्या आयज लोकांचे रेस्टॉरंट आसा आनी जायत्या लोकांचे तरेतरेचे खूब आसा. हांव अशी मागणी मागता मांद्रे मतदारसंघाचो बाब जीत आरोडकर ही आमच्या मोरजेन एक शाळा आसा, ही बंद आसा शाळा. ही मोरजेन आमच्या एक हॉस्पिटल म्हणून एक कसलेंच ना. हे लोकांची एक गरजेची वस्त आसा. ही फाल्यां कोण शिक पडलो जाल्यार ताका डॉक्टर आसता. इकडे आमचे फकत डॉक्टर साकावचे आसतात, ते सांजचे आसनात. 108 दवरल्या ती सदांच कितें लोक शिक पडना. 108 गरजेची दवरल्या. 108 येता म्हणसर पारशा सटिया मोरजे येता म्हणसर ताका टायम लागता. हांव म्हणटा ही शाळा आसा मोरजेन आमच्या बांदेकर वाडा हेचें हॉस्पिटल करचें, ही गरजेची वस्त आसा. हे मोरजेकारांक सगळ्यांक सांगता. वास्कोचो आमदार दाजी साळकारा सयत दक्षिण गोंयचे जिल्लो अधिकारी तशेंच मुरगांवचे उप अधीक्षक येरादारी पुलीस आनी हेर अधिकाऱ्यांनी वरुणापुरी जंक्शनाची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत ह्या जंक्शनाचेर परत एक फावट कसलीच वायट घडणूक घडपाक जायना, ताका लागून बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतले अशें आश्वासन दाजी साळकारान दिलां. जेन्ना हो इन्सिडंट जालो सगळ्यान पयलीं खूब वायट जालें की एक डिफेन्स पर्सनलूच आमचो एक एक्सपायर जालो. ताच्या मागीर रोखडेंच हांवें CMाक फोन केलो. सो CMान कालूच ताका फोन करून ताका आमचो कलेक्टराक आज हांगा आपयलो. एंड वॉट इज हॅपन्ड इज रॉंग. सो वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. आमी धांवूंक शकना. हो बिजियस्ट एक स्ट्रेच आसा आनी हांगा एट एनी पॉयंट 1000 ते 1,500 लोक हांगा भायर आसतात. आनी जेन्ना पासून हो ब्रीज जाला, ब्रीज सुंदर जाला, सगळें जाला, पूण ताका थोड्यो गोश्टी इम्प्रुवमेंट जाय. ताका रमलट्स जाय, हांगा सिग्नल हें जाय, बाकीच्यो ज्यो बायलेन्स आसा त्यो मातश्यो व्हडल्यो करपा जाय. पार्किंग जे रस्त्यार जाता ते आमकां काडून उडोवपा जाय. हे सगळे विशय घेवन आमी डेप्युटी कलेक्टर जावं पुलिसांक आपयल्ले, नेवीचे ऑफिशियल्स आपयल्ले,
Furtadobha from national highways आसा and we have all we have reached at a consensus and एक आमी प्लॅन करपाचो आमी ठरयला which is beneficial for all these problems. So म्हाका दिसता आज आमचो कलेक्टर रमलर्स घालपा खातीर ऑर्डर्स दितलो आनी तो रमलर्स घाले की एटलिस्ट मातसो ट्रॅफिक तरी स्लो जातली. हांव सगळे ट्रान्सपोर्टरां कडेन मागता की आमी पळयतात की एकदां तुमचे माल तुमी एक्सेस भरतात स्पिडीन येता ओवर स्पिडीन येता कित्याक तुमचे लायसन्सीस तुमच्या ड्रायव्हरा कडेन सारके नासता एकदां ते पिल्ले आसता हाज्या खातीर हांवें डेप्युटी कलेक्टराक ही मिटींग आपय म्हणून सांगल्या. पूण हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता तुमची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तुमी ट्रान्सपोर्टींग जेन्ना करतात तेन्ना फक्त बिजनेस पळोवं नाकात लोकांचे हें पळयात आनी त्या खातीर जेन्ना कलेक्टर मिटींग घेतलो तेन्ना ह्यो सगळ्यो प्रॉब्लेम्स एड्रेस जातले. हायवेकूय आमी थोड्यो गोश्टी करपाक सांगल्यात. नेवी इज ऑल्सो कोऑपरेटीव तांचोच मनीस एक्सपायर्ड जाला सो दे आर ऑल्सो व्हेरी कोऑपरेटीव. दे आर ऑल्सो सेईंग दॅट वॉट एवर बेस्ट हेल्प आमकां तांचे कडल्यान जातलो दॅट दे वील डू एज देअर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी म्हाका दिसता ह्या 15 ते 20 दिसां भितर मॅक्झिमम एक म्हयन्या भितर इवन PWDनी हायवे अश्युरन्स हांगा एस्टिमेट करपाक जाय. हे सगळीं कामां गव्हर्मेंटाची बेश्टी तोंडात उलयली म्हूण जायना तांकांय हायर अप्सा कडल्यान क्लियरन्स मेळपाक जाय. पूण म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की ह्या म्हयन्या भितर आमी कितें तरी हाजेर सोल्युशन काडटले आनी कोणी मरचे न्ही हें आमचें एक प्रायोरिटी आसा. त्या खातीर आज डेप्युटी कलेक्टरूय हांगा येवन ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. म्हाका दिसता म्हयन्या भितर हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. अटल सेतू तत्काळ प्रभावीपणान सगळ्या प्रकारच्या वाहन येरादारी खातीर बंद केला. ह्या विशींचो आदेश सोमारा पुलीस अधीक्षकान जारी केला. चालू आशिल्लें रिसर्फेसिंग काम बेगीन पुराय करपाक सोंपें जावचें म्हणून बंदी लागू केला अशें आदेशात नमूद केला. सगळ्या मोटर चालकांनी तशेंच शाळेत वचपी भुरग्यांनी आनी लोकांनी हाची दखल घेवची अशें आदेशात नमूद केला. पणजेन फुटबॉलाचे खेळा मैदान रोखडेंच तयार जावपाचें आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या कामपाल परेड मैदानाचें काम सुमार 40% पुराय जाल्लें आसा आनी उरिल्ले 60% काम ह्या वर्साच्या अखेर मेरेन पुराय जातलें. स्मार्ट सिटी अंतर्गत बांदिल्लो हो परेड मैदान पणजेकारां खातीर खूब सोयीचो आसा. पणजे चिचोळ्या भाटल्यान हांगासर आयतारा राती 2 बैल धिरयो खेळटाना अचकीत बांयत पडले. थळावे तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी क्रेन आनी शेवाळ्याचो वापर करून ह्या बैलांचो जीव वाटयलो. बांय खोल आनी अशीर आशिल्ल्यान बैलांक भायर काडपाक थळावे तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक बरे त्रास सोंसचे पडले. सुमार 2 वरांच्या परिश्रमा उपरांत बैलांक सुरक्षीत भायर काडपाक तांकां येस मेळ्ळें. सेवेंद्री आमकां कॉल आयलें की 2 बैल बांयन पडले म्हणून. इमिडिएटली आमी टर्नआवट केलो. पळयता जाल्यार बायल 2 बैल बांयन आहा पूण इतले आमकां इतले मॅन पावर तितलो आमकां ओडपाक इतले आमकां म्हणजे लोकलांनी आमी तांकां सांगलें आमकां इतलें अशें एक JCB ना क्रेन तरी अरेंज करात. सोमतेच तेंच्यांनी क्रेनीक फोन मारलो. एक मातसो टायम लागलो क्रेन येता म्हणसर. आमी तांकां रोप घालून आमचो दिप्तेश पळय हो आमचो बांयन देवन रोप घातले विथ क्रेन. पयलीं आमचो एक बैल आहलो तो JCBन काडलो. सोमतीच क्रेन येयली आनी क्रेनीक तेंच्यांनी बेळ घातलो आनी आमी वयर काडलो. मातशी तांकां इंजरी आहा पूण तितलें कांय ना सेफ आहात ते. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी गाडी चोर्ला घाटा वयल्यान 20 फूट कोसळून सकयल पडली. ह्या अपघातांत 3 जाण गंभीर जखमी जाले. थळाव्या लोकांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून सुरक्षीत तांकां भायर काडले. जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले. आयतारा वरुणापुरी जंक्शनाचेर भिरांकूळ अपघात जावन एकल्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात रातच्या 10:30 वरांच्या मदीं घडलो. वास्कोंतल्या वरुणापुरी जंक्शनाचेर वेगान वचपी ट्रकाचो दुचाकी गाडयेक धपको दिल्ल्यान लश्कराचो कर्मचारी अरविंद पासवान हाका मरण आयलें. महामार्गाचेर स्पीड ब्रेकर घालिनात जाल्यार येरादारी आडोवन धरपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिली. आमदार कृष्णा साळकारान घडणूक थळाचेर वचून पळोवणी केली. सगळी लोकवस्ती आनी हांगा तुमी जाणा हांगा खंयच्याय टायमार 500 ते 1000 लोक हांगा एनी टायम आसतात.
सो असल्या स्पॉटांचेर स्पीड ब्रेकर आसा, नवो ब्रीज जाला, ते लोक इतले ट्रकवाले इतले फास्ट वतात की इवन म्हाका एक एकदां भंय दिसता की तो ब्रेक पसून लागपाना इतले ते फास्ट वतात. आनी ताजीच एक गजाल आसा, सांगा जाल्यार आतां भुरगो एक बावडो मेलो थंयचो. आतां लोक म्हणटा जो पर्यंत हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाना तो पर्यंत हांगच्यान ट्रान्सपोर्टेशन आमी करून दिवचें ना. आनी तांचें खरें आसा, कित्याक आज तें आसा जाल्यार भुरगीं हांगा खेळटात, हांगा त्या रस्त्यार ही इतली लागीं लोकवस्ती आसा की तांणी खंय तरी हांगा बॅरिकेडींग करपाक जाय आसलें, स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय आसलें, सिग्नल घालपाक जाय आसलें, कितें तरी मॉनिटरींग घालपाक जाय आसलें. हो तो ट्रक पळयात तुमी वयर, लोड पळयात ताजो, लोड कोण चॅक करता? 10 टन लोड, 12 टन लोड आसा जाल्यार 15 टन 20 टन हे घालून आतां वता ते. सो कोणाचेंच मॉनिटरींग ना, कोण येता ते सगळे आपल्याक जाय तशें करून वतात, कोणाची पर्वा ना, ते सगळी स्पिलेज जाता. 3 दीस पयलो हांव एसेंब्लीच्या भायर म्हाका क्वेश्चन विचारले तेन्ना हांवें सांगलां की वास्को पोल्युशन आसा आनी ते कंट्रोल करपाक म्हणून. ते कंट्रोल इतले फूल आसा जाल्यार कशें कंट्रोल जातले? MPTचें मॉनिटरींग ना, पोल्युशन बोर्डाचें मॉनिटरींग ना, सो सगळ्यांनी मॉनिटरींग करपाक. पुलीस खंय आसा म्हाका खबर ना. सो म्हाका दिसता की सगळे आवाज CMा कडेन उलयला, CMान सांगलां फाल्यां कलेक्टराक सांगून आपूण हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडटा. लोकांची एकूच मागणी आसा, जो पर्यंत हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाना, सिग्नल घालपाक ना, आमी हांगच्यान ट्रान्सपोर्टेशन आनी रावपाक दिवपाना, आमकां आनी लोक हांगा मेळ्ळे नाका. आज एक 9:30 सुमार आमकां एक कॉल रिसीव जालो की बोरणापुरी जंक्शनाचेर एक एक्सिडेंट जाला आनी जो इंजर्ड आसा ताका ट्रक जो एक ट्रक वतालो हार्बर पोर्टांतल्यान, ताणें ते एक सायडीक पार्क केल्ल्या स्कुटरीक डॅश दिलें आनी ताजेर बशिल्लो पळय तो मनीस आसा तो इंजर्ड जाला आनी मागीर हॉस्पिटलांत वतकीर ही वॉज डिक्लेअर्ड डेड. सो मागीर हांगा हांवूय येयलो, स्टाफ आयलो आनी हांगा लोकूय गॅदर जाल्ले. सो तेन्ना लोक मातशे हें जालें तो एक्सपायर जाला म्हणून आनीक थोड्या वेळा खातीर ट्रक मातशे थांबयल्ले. आनी आतां तांणी डिसिजन घेतलां की हांगा जो पर्यंत स्पीड ब्रेकर जो पर्यंत घालनात आनी हांगा फुडली ऑथॉरिटीज येवन जो पर्यंत प्लेस पळयनात आनी फुडली डिसिजन जो पर्यंत घेनात तो वेळार थोड्या वेळा खातीर ट्रक बंद दवरतले म्हणून. आनी आतां सद्याक पोर्टांत सद्याक ट्रक थोडे बंद दवरल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराज हांकां लागून हिंदू संस्कृती तिगून उरल्या अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. सावंतवाडीच्या मातृभूमी शिक्षण संस्था संचलीत शिवसंस्कार ह्या संस्थेत आयोजीत केल्ल्या सन्मान सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. सांखळेच्या रवींद्र भवनात हो सुवाळो संपन्न जालो. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, टीव्ही आनी चित्रपट अभिनेते स्वप्नील राजशेखर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांच्या हस्तुकी कांय जाणांचो सन्मान तशेंच वेगवेगळ्या सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां वांटप जाली. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.